नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. गोयच्या मिनाचे डंपांची खात्री आणि पावणी करतली सुप्रीम कोर्टाची समिती. सरकाराक दवरलो कडेक. 15 फेब्रुवारी म्हणल्यार कोर्टाची समिती थारायतली मिनाचे कॅपिंग. नव्या लिजांची सरकार करतलो पावणी. मिनाच्या स्टॉकाच्या पावणेन मेळटले 7,000 कोटी. पावणेची प्रक्रिया महिन्याभरात सुरू. मुख्यमंत्री म्हणटा 2,500 कोटींचे मीन करतले जप्त. दखलपात्र गुन्यांवांचेर FIR रजिस्टर करपाची पुलिसांक सक्ती. 7 दिसां भितर करची पडटली मुळावी चौकशी. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश. करिना तांचेर कारवाय. कला अकादमीन नाटकांच्या सर्तीची रक्कम वाडयली 5 पटीन. 20,000 इनामां तेकयली लाखाक. विष्णू म्हणटा नाटकांच्या सर्तीचो दर्जो वाडपाक जाय. मडगांव SGPDन काडिल्ल्या मार्केटांतले धार्मिक थळांचे प्रकरण निस्तारपाचे यत्न. आमदार मेळे SGPDच्या चेअरमॅनाक. सांजे थळाचे एकठांय इन्स्पेक्शन. आणि ड्रग्स माफियाच्यो नाडयो आवुळात. ना जाल्यार तेच गोंयचेर करतले राज्य. राणेची शिटकावणी. राणे म्हणटा मोटरसायकली वेल्या दोगांयकूय करात हेल्मेट सक्ती. खबरो विस्तारान. गोयच्या मिनाच्या डंपांची खात्री सुप्रीम कोर्ट स्वता आपल्या समिती वरवीं करतले. ताची पावणी सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ली समितीच करतली. मात लिजांचेर निमणो निर्णय जाय मेरेन पावणेर काडिल्ल्या मिनाचे पैसे सरकारान उघडिल्ल्या लिजींच्या खात्यांत उरतले. गोंय सरकार 15.5 दशलक्ष टन मिनाची पावणी आपल्या समिती वरवीं करपाक सोदतालो. कोर्टान हो प्रस्ताव सोमारा भायर मारलो. गोयच्या मिनाचे कॅपिंग 15 फेब्रुवारी म्हणल्यार थारतले. ते सुप्रीम कोर्टाचीच समिती थारायतली. सुप्रीम कोर्ट गोंय सरकाराचेर कसोच विश्वास दाखोवंक तयार ना. गोंयचे मायनिंग केशीन सोमारा अंतरीम निर्देश दितना सुप्रीम कोर्टान परत सरकाराचेर अविश्वास दाखयलो. गोंयचे खणींचेर वा हेर सुवातींनी सध्या नेमके कितले मीन काडिल्ले आसा ताची पावणी आनी मिनाचे कॅपिंग ह्यो तिनूय म्हत्वाच्यो गजाली सुप्रीम कोर्टाची समितीच करतली. ते खातीर कोर्ट सरकाराचेर पातयेवंक तयार ना. सगळ्यान पयलीं कोर्ट गोंयचे मिनाचे स्टॉकांची लिजा प्रमाण खात्री करतले. ते खातीर नेमल्या ती समिती अशी. हीच 3 वांगड्यांची समिती मिनाची पावणीय करतली. लिजांचो विशय कोर्टान तडीक लागोमेरेन हे पयशे मात सरकाराकडेन उरतले. ते खातीर सरकार लिजींची खाती उगडटलो आनी तातूंत पयशे FD म्हूण दवरतलो. गोंयचे मिनाचेर वर्सुकी कॅपिंग कितले आसचे हे 15 फेब्रुवारी म्हणल्यार थारतले. ते खातीर कोर्टानच समिती सुचयल्या. हीच 6 वांगड्यांची समिती मायनिंगांतले हेर गजालींचो अभ्यास करतली आनी कांय नेम आनी निर्बंध थारायतली. 18 नोव्हेंबर म्हणल्यार हे समितीचे वांगडी थारतले. म्हत्वाचे म्हणल्यार पयलीं सुप्रीम कोर्टाक गोंयान 11.5 दशलक्ष टन मीन आसा म्हूण रिपोर्ट दिल्लो. सोमारा सरकारान दिले ते प्रतिज्ञापत्रान 15.5 दशलक्ष टन म्हणला. 4 दशलक्ष टन हिसपा भायर मिनाचो स्टॉक कांय सुवातींनी मेळ्ळा. हातूंतलो 1.22 दशलक्ष टन एका लिजाचेर मेळ्ळा. हो पुराय बेकायदेशीर आशिल्ल्यान सरकार तो ताब्यान घेवन विकतलो. ते शिवाय संबंदीत लिजींचेर कारवाय करतलो. हेर कांय सुवातींनी मेळून सरकाराक आनीक 2.68 दशलक्ष टन काडिल्ले मीन मेळ्ळा. हे सप्तकभरान कोणेच ताचेर दावो केलो ना जाल्यार सरकार ते ताब्यान घेवन पावणेर काडटलो. ह्यो गजाली सरकारान प्रतिज्ञापत्रांत स्पश्ट केल्या. कर्नाटकांतले बेकायदेशीर मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टान काडला तोच उपाय कोर्ट गोंयांतय काडपाक सोदता हे सोमारा दिल्ले अंतरीम आदेशावेल्यान स्पश्ट जाला. कोर्ट हे बाबतींत गोंय सरकाराचेर पातयेवंकूय तयार ना. मायनिंग केस तडीक लागोमेरेन कोर्टाचो विश्वास मेळोवप हो सरकारा खातीर सध्या मोठो प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकार नव्या लिजांची पावणी करतलो. सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ले प्रमाण सरकार 6.5 ते 7,000 कोटींचे मीन पावणेर काडटलो. त्या भायर सरकारान हिसपा भायर आशिल्ले सुमार 2,500 कोटींचे मीन जप्त केले. मिनाचे पावणेची प्रक्रिया करपाक सरकाराक म्हयनोभर लागतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक सांगले. म्हाका अशें दिसता की हो इंटरीम ऑर्डर जी आसा इज एन स्टॅम्प ऑन स्टेट गव्हर्मेंट स्टँड
which consistently we have been putting before the court. An honorable court, except for small minor correction, which we have no problem of adding 2 members to the monitoring committee from its own side, has agreed to the state government's proposal to e-auction the ore. जो बाकीचो पैसो आहा तो एका वेगळ्या जाग्यार दवरप अंटील द फायनल डिसिजन कम्स ऑन द मॅटर. सेकंडली 11:48 कितें जे आशिल्ले ताज्या पलीकडे काही मटेरियल आमकां सापडले काल जेन्ना आमी गेले 4-5 दीस ताजेर हे केल्ले तेन्ना जेटी वयले न्हय, थोडे मायनीच्या भायर स्टॉक पायल्यार दवरलेले, थोडे मायनीच्या हातून आसा, बट वी हॅव अटॅच्ड इट which was without any records. 1.22 million tons have not been shown on the record. Another 2.78 kai kiretari has been 2.7 million tons have been found on plots owned by traders. We have issued statutory notice under the rules. After that, if they can't prove it, we will confiscate that material also. So if that goes through, most probably they will not be able to prove it. So that makes it almost state 3.9 million tons owner of ore. It is confiscated ore which is worth about 2,500 crores. उरलेले 1148 आहा पळय ताजो व्हॅल्यू जो 1.2 बिलियन म्हणजे 6,500 कोटी ते 7,000 कोटीचो 7,500 कोटी व्हॅल्यू बाकीच्या मटेरियलाचो. दीस मटेरियल हॅज बीन अलाउड बेसिकली बिकॉज ऑफ वीच अराउंड एप्रील मे पर्यंत सगळे चलन वलन जे आर्थीक उबें जावंक जाय गोंयांत ते म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्याचे 1 म्हयन्याभरा भितर ते चालू जावंक जाय अशें म्हजो अंदाज आहा. बट देर इज अ कमिटी इन बिटवीन, सो देर इज अ थर्ड पर्सन इनवॉल्ड इन बिटवीन. मोस्ट सुटेबल एंड द इजिएस्ट कन्फर्मेबल can be done in the first phase. Package is already stopped as of 31st October. A file is moving because I had promised in the assembly for March 2014 up to extend करपाक. If this permission order आयले की we will stop it at 31st December. अंदूचो season, I am not saying गतागत but reasonably will go through with this 15 million ton. आता हें करता आसतना आमी थंयचे लोकल कॅपॅसिटी बी सगळें पळयतले. तशें बेटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करीत राव अशें दिवचें ना. देर विल बी कंट्रोल. विल नॉट अलाव रोड नेटवर्क टू बी कंजेस्टेड. प्लस देर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टायम. एवरी ट्रक विल बी मॉनिटर्ड. खंयची हाजी पावणी करप खंयची हाजी न करप हे सुप्रीम कोर्टाचे हे येतकूच मागीर आमी ठरयतले. इफ हांव नवीन लीज दिता आसतना पावणी गेल्या अशें कशीच दिना. फक्त पोन्न्या लिजींचो कितें तो प्रश्न. दखलपात्र गुन्यांवांच्या बाबतींत आतां पुलिसांक FIR नोंद करचोच पडटलो ताका पर्याय ना. सुप्रीम कोर्टान मंगळारा हो आदेश दिलो. मात कागाळींतल्या आरोपांची खात्री जाल्या उपरांतच अटक करूं येता अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. कागाळीचेर प्राथमीक चवकशी पुलिसांक 7 दिसां भितर करची पडटली. ह्यो गजाली पाळिनात त्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी सुप्रीम कोर्टान दिल्या. दखलपात्र गुन्यांवांचेर आयिल्ले कागाळीचे बाबतींत पुलिसांक आतां FIR रजिस्टर करप चुकना. सुप्रीम कोर्टाचो सरन्यायाधीश P. सदाशिवमाच्या मुखेलपणा खाला 5 वांगड्यांच्या खंडपीठान मंगळारा हो निकाल दिलो. दखलपात्र गुन्यांवांचे कागाळीचेर FIR करिनात त्या पुलीस अधिकाऱ्याचेर कारवाय जातली अशें खंडपीठान स्पश्ट केलां. मुळावी चवकशी 7 दिसां भितर करची पडटली. ते उपरांतच अटक करूं येता. मुळावी चवकशी ही कागाळ खरी काय ना हें तपासपा खातीर न्ही, कागाळींतले गजालींची म्हायती कागाळींतल्यान मेळटा काय ना हें पळोवपा खातीर मुळावी चवकशी आसूंक जाय अशें कोर्टान म्हणलां. मात लग्न संबंध, भ्रश्टाचार, आर्थीक वेव्हार आनी तसले कांय गजालींचे बाबतींत FIR नोंद करचे पयलीं मुळावी चवकशी करपाची मुभा आसा अशें खंडपीठान म्हणलां. एखाद्या गुन्यांवाक 3 वर्सां आनी ताचे परस चड ख्यास्त लागू आसत जाल्यार ती दखलपात्र कागाळ थारता. असले केशींनी पुलीस अधिकारी वॉरंट नासतना दुबावीत वा आरोपींक अटक करपाक शकता. आतां मेरेन कांय दखलपात्र गुन्यांवांच्यो कागाळी आयल्यारय पुलीस FIR करिनासतना रावताले. पयलीं चवकशी करताले. आतां पुलिसांक ही वाट बंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.